बरे प्रशासन आणि पारदर्शकता ही काळाची गरज जावन आसा. देखून खंयच्या हायसाक बळी पडचे बगर सरकारात बरे काम करचे, सरकार निलंबन वा बडतर्फ करपाक फाटीफुडें पळोवचे नात अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सरकारी कामात तशेंच हेर खंयच्याय प्रशासनात पारदर्शकता आसप हे गरजेचे. ताका लागून सरकारी कामात खंयचेय गैरप्रकार घडचे न्हय, सरकार निलंबन वा बडतर्फ करपाक फाटीफुडें पळोवचे नात अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच गोंय वांटोवपा खातीर पणजे जे बेरेस्तारा बसका जाल्ली तितूंत 10 म्हत्वाच्या मुद्द्यांचो समावेश आशिल्लें निवेदन माजी न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो हांणी बेरेस्तारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक सादर केल्ली. निवेदनाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. त्याच बरोबर सरकारी कामात खंयचेय गैरप्रकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी ह्या वेळार दिली. गोंय वाचोवपा खातीर हालींच पणजे जाल्ले बसकेचे 10 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्लें निवेदन आदले मुख्य न्यायाधीश रिबेलो हाणें बेरेस्तारा मुख्यमंत्र्याक भेटयले. ह्या निवेदनाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयता आसतना रिबेलोन सांगलें की मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक आमी 10 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ल्या मागण्यांचें निवेदन भेटयल्लें आसा. TCP खात्यात जमीन रुपांतरणा संदर्भात 17(2) आनी 39(a) बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केलेली आसा. जो मेरेन हे कायदे रद्द जायना तो मेरेन TCPन सप्टेंबर 2023 परिपत्रक करून जारी केल्ले उतार्याच्या जमिनीचेर विकासा खातीर परवानगी दिवपी मार्गदर्शक तत्वां बेगोबेग फाटीं घेवची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान आमच्यो मागण्यो समजून घेतल्यात आनी ते रोखडेच हे प्रश्न सुटावे करतले अशें ह्या वेळार रिबेलोन सांगलेलें आसा. मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे हे गोंयचे 4थे लोकायुक्त आसतले. आता मेरेनच्या 3 लोकायुक्तांमदल्या 2 लोकायुक्तांनी निर्धारित कार्यकाळ पुराय केला. मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे हे गोंयचे 4थे लोकायुक्त आसतले. आता मेरेनच्या 3 लोकायुक्तांमदल्या 2 लोकायुक्तांनी सध्या निर्धारित कार्यकाळ आपलो पुराय केलेलो आसा. पयले लोकायुक्त B. सुदर्शन रेड्डी हाणें 6 म्हयन्या उपरांत लोकायुक्त पदाचो राजिनामो दिल्लो. 5 ऑक्टोबर 2011 ह्या दिसा गोंय लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत संमत जाले. उपरांत 12 मे 2012 ह्या दिसा राष्ट्रपतीच्या मान्यताये उपरांत कायदो अस्तित्वात आयलो. 1 मार्च 2013 सावन लोकायुक्त कायद्याची कारवाय राज्यात सुरू जाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश B. सुदर्शन रेड्डी हाणें लोकायुक्त पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत 3 एप्रिल 2013 सावन प्रत्यक्ष कामकाज सुरवात जाल्लें. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांच्या जामीन अर्जावयली सुनावणी 13 जानेवारी मेरेन स्थगीत केल्या. ह्या विशीं ॲडव्होकेट विष्णू जोशी हाणें म्हायती दिली. मजगतीं ह्या प्रकरणांत मरण आयिल्ल्याच्या फामिलीन न्याया खातीर मागणी जी आसा ती चालूच दवरिल्ली आसा. दिल्ली हांगासल्या कर्तव्य पथार लेगीत तांच्यांनी आपली मागणी घेवन ते थंय तांच्यांनी आंदोलन केलें. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांच्या जामीन अर्जावयली सुनावणी 13 जानेवारी मेरेन सध्या स्थगीत केलेली आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट विष्णू जोशी हांणी दिलेली आसा. मजगतीं ह्या प्रकरणांत ज्या गोंयच्या गुन्यांव शाखा पुलीस स्टेशनात फॅड्रिक पिनापिन मेरेनो ह्या 41 वर्सां पिरायेच्या एका नागरिका आड खोटी कागदपत्रांचो वापर करून फटीच्या नांवान भारतीय पासपोर्ट सुरक्षीत दवरपाचो आरोप केला. आरोपींनी फटीची म्हायती घेवन आनी भौतीक तथ्य दामून एका खोट्या नांवान हो पासपोर्ट मेळयलो अशें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा. पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयान केल्ल्या कागाळी उपरांत 7 जानेवारी 2026 दिसा तांकां अटक केली. चवकशेंतल्यान आरोपी वैद्य विजा नासतना गोंयांत रावतालो आनी परवरी हांगाच्या सलूनात तो हेअर स्टायलिस्ट म्हणून काम करतालो. चवकशे वेळार विनीत बांदिवडेकराचो आधार आनी हेर कागदपत्रां मेळोवपाक मजत केल्ल्याचो आरोप करून ताचो संबंद उजवाडाक आयलो. तशेंच 7 जानेवारीक ताका अटक केल्ली.
फातोर्डा आरटीओ कार्यालयात पासिंगे खातीर हाडिल्ली अवजड वाहनां आनी बशी रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यान इस्टर्न बायपासाचेर येरादारीक आडमेळी निर्माण जाल्यात. हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. आरटीओन कार्यालयांत येवपी लोकां खातीर पार्किंगेची सुवात उपलब्ध करून दिवची, रस्त्यार अवजड गाडयो पार्क करून दवरप योग्य न्हय, येरादारी नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करची म्हणून थळावो रामदास हजारे हांणी मागणी केलेली आसा. ह्या बेशिस्त पार्किंगेक लागून थळाव्यांक त्रास जाता. फातोर्डा आरटीओ कार्यालयांत पासिंगे खातीर हाडिल्ली अवजड वाहनां आनी बशी ज्यो आसा, व्हडल्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यान इस्टर्न बायपासाचेर येरादारीक आडमेळी निर्माण जाता. हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास जाता, येरादारीकूय त्रास सोंसचे पडटा. आरटीओ कार्यालयांत येवपी लोकां खातीर पार्किंगेची सुवात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी सध्या थंय जाता. तशेंच येरादारी मोडतल्यांचेर खर कारवाय करची म्हणून मागणी थळावो रामदास हजारे हाणें केल्या. लुकसाण भरपाया सयत प्रलंबीत प्रश्न सोडयात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले शेतकार बेरेस्तारा रस्त्यार देवले. ह्या शेतकाऱ्यांनी मिनाची येरादारी लेगीत हाडयली. आमचे प्रश्न सुटावे जावचे म्हणून फाटल्या 19 म्हयन्याच्यान आमचो संघर्श चालू आसा, मात आमकां न्याय मेळना अशें दुखणें शेतकाऱ्यांनी मांडलें. मजगतीं मिनाच्या येरादारीक आडमेळ केल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी नाराजी उक्तायली. मिनाची येरादारी बंद जातकीच ट्रकवाल्यांक आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा अशें ट्रक धनी संघटनेन सांगलां. पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले शेतकार बेरेस्तारा रस्त्यार देवले. ह्या शेतकाऱ्यांनी मिनाची येरादारी आडयली. आपले प्रश्न सुटावे जावचे म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्या. आमचो संघर्श चालूच आसतलो अशें तांच्यांनी म्हटलां. आमकां न्याय मेळासर अशें दुखणें शेतकाऱ्यांनी मांडलें. मजगतीं मिनाच्या येरादारीक आडमेळ केल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मिनाची येरादारी बंद जातकीच ट्रकवाल्यांक नुकसान सोंसचें पडटा अशें तांचें म्हणणें. इंटरनेट म्हटल्यार आयच्या काळा वयली गरज जावन आसा अशें आसून लेगीत पुराय मडगांव म्हालांत इंटरनेट केबल कातरून उडयल्ले. फातोर्डेचो समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हाणें ह्या गजालीचेर सामकी खर तिडक उक्तायली. ह्या इंटरनेटाच्या सुविधांचो प्रश्न जो आसा तो बेगोबेग सुटावो करची अशी मागणी ताणें केलेली आसा. मडगांवचे इंटरनेट केबल्स कापून उडयल्ल्यान थळावो समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी नाराजी उक्तायल्ली आसा. काशीनाथ शेट्टी हाणें ही कारवाय केल्ली. सगळे केबल्स मडगांवचे कापून उडयल्ले जे लायटींच्या पोलाचेर हुमकळटाले. मात्र इंटरनेट जे आसा ती काळाची गरज जावन आसा ताका लागून समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायल्या. 26 जानेवारी 1967 हो ऐतिहासीक अस्मिताय दीस म्हणून वळखतात. ह्याच दिसा आमच्या गोंयाक वेगळी वळख मेळ्ळी. अंदू सरकारान 60वी अस्मिताय दीस जो आसा तो व्हडा दबाज्यान राज्यभर मनोवचो अशी मागणी यूथ अध्यक्ष प्रभव नायक हाणें केलेली आसा. सोळा जानेवारी 1967 ह्या दिसा एक ऐतिहासीक अस्मिताय दीस म्हणून मनयतात. ओपिनियन पोल ह्या दिसा जालो आनी गोंय जें आसा तें आमचे महाराष्ट्रांत विलीन जावच्या परस उरलें. ताका लागून हो अस्मिताय दीस दर वर्सा 16 जानेवारीक मनयतात आनी हाचोच उगडास आनी गोंयाक वेगळी ओळख जी मेळ्ळी ताका लागून सरकारान ही 60वी अंदूची अस्मिताय दीस जो आसा तो व्हडा दबाज्यान मनोवचो अशी मागणी सध्या जायत आसा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें SIRR कडल्यान नोटीस धाडल्या. वेंचणूक वळेरेंत आपलें नांव आसूंक जाय आनी आपली वळख सिद्ध करपा खातीर वेंचणूक आयोगा कडल्यान नोटिसां मेळ्ळ्या. आपूण 1989 वर्सा सावन मतदान करता. फाटलीं 26 वर्सां नौदळांत कामाक आसतना लेगीत मतदानाचो हक्क बजायलो. एका खासदाराक असल्या गोश्टींक तोंड दिवचें पडटा जाल्यार कल्पना करात एका सामान्य मतदाराची कितें परिस्थिती आसतली ती, अशें खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें ट्विटा वरवीं सांगिल्लें आसा.
पुलीस आशिल्ल्याचे सांगून 18 दिसां पयलीं दिवचले एका बायलेचें मंगळसूत्र चोरिल्ले. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अस्नोडा वाठारांत फिल्मी स्टायलीन सांपळो रचून महाराष्ट्र सांगली वाठारांतल्या गुलाम शिराज आनी कर्नाटकांतल्या आसादुल्ला अली खान ह्या दोनूय बोगस चोरांक अटक केल्ली. तांचे कडली बोगस नंबर प्लेट आशिल्ली मोटरसायकल तशेंच हेर वळखपत्रां आनी हेर दुबावीत वस्तू जप्त केल्यो. ह्या दुबावितांचो वेगवेगळ्या चोरयांनी हात आशिल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी व्यक्त केला. ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ संवसाराक अंतरले. गंभीर दुयेंसाक लागून बुधवारा पुण्यात तांकां मरण आयलें. 83 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो श्वास घेतलो. पुण्यातल्या डॉक्टर शिरीष प्रयाग हांच्या हॉस्पिटलांत तांचेर फाटल्या कांय दिसां सावन उपचार चालू आशिल्ले. बुधवारा उपचारा वेळार तांकां मरण आयलें. पश्चिम घाट संवर्धन आनी थंयच्या जैव विविधतायेचें संरक्षण करपा खातीर माधव गाडगीळ हाणें व्हड योगदान दिल्लें. मडगांवां दामोदर विद्यालया कडेन कोयराची पिशवी उडयतना एकलो CCTV कॅमेरात कैद जालो. मडगांव पुलिसांनी ताका धरून ताची गाडी जप्त केल्या. तशेंच मडगांव पालिकेन ताका 25,000चो दंड घातला अशी माहिती मडगांवचो पुलीस निरीक्षक सूरज सामंत हाणें दिली. कोयर उडयतनाचे हे चित्र स्पश्ट CCTV कॅमेरात कैद जाले. ताका लागून ताची गाडी नोटीस जाली. मडगांवां दामोदर महाविद्यालया कडेन हो प्रकार घडलो. कोयराची पिशवी गाडयेंतल्यान उडयता आसतना हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कैद जालो. ताका लागून ह्या कोयर उडयतल्याक अटक करपाक पुलिसांक येस आयलें. मडगांव पुलिसांनी ताका धरलें आनी ताची गाडी लेगीत जप्त केल्या. तशेंच ताका 25,000चो दंड लेगीत घातला अशी माहिती मडगांवचो पुलीस निरीक्षक सूरज सामंत हाणें दिली. मडगांवां कोयराचो प्रश्न उपराशिल्लो आसतना हे जळीमळी कोयर उडोवपाचे प्रकार सध्या चालूच आसात. दिल्ली हांगासर थंडेचो प्रताप जो आसा तो चालूच आसा. प्रकोप जारी आसतना थंडेचो हांगासर कडाक्याची थंडी चालू आसतना कर्तव्य पथाचेर गणतंत्र दिसा म्हणल्यार 26 जानेवारी दिसाक जी भव्य परेड जातली ताच्या परेडीच्या ह्या तालमीक ह्या जवानांनी सुरवात केलेली आसा. कर्तव्य पथाचेर सध्या तांची तयारी तांची प्रॅक्टीस जोरात चालू आसा. एका वाटेन दिल्लीत कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसतना त्याच बरोबर प्रदुशणाचे लेगीत हे सगळो सामना करीत आसतना ह्या जवानांनी सध्या आपली परेडेची तालीम जी आसा ती तांच्यांनी चालूच दवरिल्ल्या. ताका लागून तांची तोखणाय करी सारकी आसा. सुरक्षा बल आनी सैन्य दल हांच्यांनी ही परेड आनी ताची तालीम चालू दवरल्या. दिल्ली सध्या थंडीचें वातावरण बरेंच जाणवपाक लागिल्लें आसा. दाट धुके सगळी कडेन पसरिल्ले आसतना त्याच बरोबर प्रदुशणाचो मारो लेगीत दिल्लीकारांक सामनो करचो पडटा. ह्याच वातावरणांत दिल्ली हांगासर विमानांची जी स्थिती आसा ती सध्या रद्द केल्ल्यान तशेंच वेळापत्रकांत बदल जाल्ल्यान विमान प्रवाशांक सध्या त्रास सोंसचे पडटा. दिल्लीत सगळी कडेन पसरिल्ले दाट धुके आनी प्रदुशणाक लागून हाचो परिणाम विमानांचेर जाल्लो दिश्टी पडटा. दाट धुक्या लागून विजिबिलिटी कमी जाता जाका लागून विमानां चलोवपाक त्रास जाणवता. ताका लागून ही विमानां जी आसात ती रद्द तशेंच तांच्या वेळापत्रकांत बदल केल्ल्यान विमान प्रवाशांक सध्या आडमेळी येवपाक लागिल्ली आसा. दिल्ली एअरपोर्टाचेर जी विमानां उड्डाण भरतात ताचेर हो परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा.
उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज हांगासर माघ मेल्याक सुरवात जालेली आसा. हो माघ मेला सध्या सुरू आसतना हांगासर एक मॉक ड्रील लेगीत तांच्यांनी केले. 35 लाखांहून चड भावीक श्रद्धाळू हांगासर आयिल्ले आसा ह्या माघ मेला खातीर आनी ह्या त्रिवेणी संगमात ते पावन डुबकी लायतात. ह्या दौरान हांगासर खंयची वायट घटना घडूं नजे म्हणून हांगासर तांच्यांनी मॉक ड्रील केलेले. गंगा यमुना सरस्वती ह्या त्रिवेणी संगमाचेर प्रयागराज हांगासर NDRFच्या वतीन हे मॉक रेस्क्यू ड्रील तांच्यांनी घडोवन हाडिल्ले जेणे करून खंयची आपत्ती घडूं नजो आनी खंयच्याय संकटात तांकां वाचोव येवं येता. कारण की 35 लाखाच्या वयर हांगासर सध्या भावीक आनी श्रद्धाळू आयिल्ले आसात जांच्यांनी ह्या माघ मेलात वांटो घेतिल्लो आसा. दिल्लीच्या तुर्कमान गेट इलाक्यात फैज-ए-इलाही मस्जिदाच्या वाठारांत बुलडोजर ॲक्शन तांच्यांनी घेतिल्लो आसा. पुलीस प्रशासन सध्या दावा करतात की हे मस्जिदाच्या आसपासचे जे वाठार आसात तातूंत अवैध स्थितीत सध्या हे चलतात ताका लागून हे जमीनदोस्त केलेले आसा. तांचेर कारवाय केली जाका लागून ह्या वेळार 30हून चड बुलडोजर हांगासर तांच्यांनी हाडले आनी हे सगळे जे तेंचे अवैध किंवा इल्लिगल एक्टिविटीज ज्यो आसात त्यो मातये भरवण केल्यो. तुर्कमान गेट दिल्ली हांगासर ही कारवाय केलेली आसा. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी जनता दरबारात वांटो घेतलो आनी लोकांची समस्या तांच्यांनी आयकून घेतली. हो जनता दरबार गोरखपूर हांगासर भरिल्लो उत्तर प्रदेशात. तेन्ना गोरखपुरात उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी गोरखनाथ मंदिराच्या वाठारात जनता दरबारात वांटो घेवन लोकांची जी समस्या आसात तांचे प्रश्न आयकून घेतले. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान हांगासर लोक जनता दर्शनात येतात जातूंतल्यान ते आपली समस्या आपले प्रश्न मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटात. तातूंतल्यान तांचे जी कितें प्रश्न आनी अडचणी आसात त्यो तांच्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडल्यो. गोरखपूर मंदिराच्या वाठारांत हो जनता दर्शन भरिल्लो जातूंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री हाणें लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. ज्यो समस्या सुटाव्यो जावपा सारक्यो आसात त्यो वेळच्या वेळार थंयच सुटाव्यो केल्यो आनी ज्यो व्हड समस्या आसात त्यो तांकां नंतर आश्वासन दिलें सुटावे करपाचें. मुंबय नगरपालिका सध्या जावपाचें आसा. ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेन सध्या प्रचार चालू केलेलो आसा. महानगरपालिकांत ठाकरे बंधू हांचेर तांच्यांनी टिका केलेली आसा. म्हटल्यारूच शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आनी राज ठाकरे हांचेर तांच्यांनी रामदास आठवले हांच्यांनी टिका केलेली आसा. तांच्यांनी म्हटला की महानगरपालिका में ठाकरे बंधू की छुट्टी करनी है और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना है अशा उतरांनी तांच्यांनी सध्या ठाकरे बंधूंचेर आनी काँग्रेसीचेर टिका केलेली आसा. तशेंच महायुतीक आनी महायुतीच्या उमेदवाराक जिखोवपा खातीर अपील करपा खातीर आपूण आयला अशें तांच्यांनी म्हटलें. महाराष्ट्राच्या ठाणे हांगासर पॅसिफीक कॅमिकल कंपनीत अचानक एक व्हडली उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान ह्या इमारतीत सगळी कडेन धूर पसरलो. तेच्या उपरांत करता करता हो उजो जो आसा तो सगळी कडेन पसरलो. तेच्या उपरांत उजो पालोवपी दळान हांगासर घटनाथळाचेर धांव मारली आनी ठाणे हांगासर जी कॅमिकल फॅक्टरी आसा तातूंतलो उजो वांटोवपा खातीर ह्या उजो पालोवपी दळाक येस येयले. मात्र सगळें सामान जें आसा ह्या फॅक्टरींतलें तें लासून गोबट जाल्ल्याचें कळटा. मात्र उजो पालोवपी दळान ह्या उज्याचेर कशे भशेन नियंत्रण हाडिल्ल्याचें कळटा. महाराष्ट्राच्या म्हटल्यार मुंबयच्या फुडें जे ठाणे शहर आसा त्या ठाणे हांगासर पॅसिफीक कॅमिकल कंपनीत ही उजो लागपाची घडणूक घडली जातूंत ह्या उज्यान व्हडलो पेट घेतलो.
उत्तर प्रदेशात सध्या कडाक्याची थंडी चालू जालेली आसा, जाका लागून हांगासर प्रवास करतल्यांक सकाळ फुडें दाट धुक्याक लागून येरादारीची कठिनाई जाणवपाक लागिल्ली आसा। उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराज हांगासर तापमानात सामकी अचानक उणाव जाल्ल्यान सध्या थंडेचे ल्हार सध्या प्रयागराज हांगासर पातळिल्ले आसा। त्याच बरोबर प्रयागराजात जशें आमी पळयले माघ मेलाचें आयोजन जाल्लेलें आसा। 35 लाखांहून चड लोक सध्या प्रयागराजात आयिल्ले आसा। मात्र सध्या वातावरण थंडेचे आशिल्ल्या कारणात हांगासर येवपी भावीक तशेंच श्रद्धाळूंक हांगासर थंडेचो सामना करचो पडटा। येरादारीक लेगीत ह्या दाट धुक्याक लागून आडमेळी निर्माण जालेली आसा। उत्तर भारतात सगळ्या कडेन वेगवेगळ्या राज्यांनी सध्या कडाक्याची थंडी आनी दाट धुके पसरिल्ले पळोवपाक मेळटा। उत्तर प्रदेशांत लेगीत हेच हालचाल सध्या चालू आसात। लडाख हांगासर झेल पडपाक सुरू जाल्ल्या कारणात झेलाची एक चादर सगळी कडेन लडाख हांगासर पसरिल्ली पळोवपाक मेळटा। लडाखात कडाक्याची थंडी आनी थंडेचो प्रकोप सध्या चालू जालेलो आसा। व ताजो झेल सध्या लडाख हांगासर पडपाक सुरवात जालेली आसा आनी ह्या झेलाक लागून सगळी कडेन वातावरण धवे फुल्ल आनी ह्या झेलाची एक चादरूच सगळी कडेन लडाखात पसरिल्ली पळोवपाक मेळटा। तापमान जे आसा ते 14 डिग्री सेल्सियस हांगा मेरेन पावला, जाका लागून जनजीवन सध्या प्रभावित जालेलें आसा अशी स्थिती लडाख हांगासर सध्या पळोवपाक मेळटा। मात्र हे दृश्य जे आसा ते मनमोहक आसा, खासा करून आमच्या सारके जे दक्षिण भारतात किंवा उत्तर भारताच्या देगेक लोक रावतात त्यांच्या खातीर हे झेल पडपी वाठार जे आसता ते मनभुलोवपी आसता। हरमळचे नुस्तेकार आसा तांच्यांनी बुधवारा मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची भेट घेतली आनी ताका जे कितें सतावपी प्रश्न आसात ते तांच्यांनी आमदार जीत आरोलकरा कडेन मांडले। तशेंच नुस्तेमारांक सरकारा कडल्यान मेळपी अनुदानात वाड करची अशी मागणी तांच्यांनी ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकरा कडेन केली। तांकां ज्यो समस्या तांच्या मुखार मांडल्यात त्यो तांच्यांनी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांकां सांगल्यो, तांच्या कानार घातल्यो। तशेंच तांच्या अनुदानात वाड करून दिवची अशी मागणी केली। ह्या वेळार आमदार जीत आरोलकरान तांकां उतर दिलें की तुमची जी कितें प्रश्न आनी समस्या आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन आपूण मांडटलो म्हणून, आनी हे तांची जी कितें समस्या आसा ते सुटावो करपाचें उतर मुख्यमंत्र्या कडेन सांगून आपूण जाग्यार घालता अशें म्हणून ताणें सध्या आश्वासन ह्या रापणकारांक दिलेलें आसा। हरमळच्या नुस्तेकारांनी भेट घेतली तांची। सध्या थुथुकुडी हांगासर ह्या सॉल्ट पॅनात म्हटल्यार मिठागरात सध्या व्हडा संख्येन हे पक्षी जे आसात, प्रवासी पक्षी जांकां आमी म्हणटात, ते हांगासर पाविल्ले आसा। तकलेर काळे कलरचो रंग IBS पक्षी जाका म्हणटात ताचो एक झुंड सध्या थुथुकुडी हांगासर पाविल्लो पळोवपाक मेळटा। हे प्रवासी पक्षी दर वर्सा ह्या वाठारांत येतात अशें लोकांचे म्हणणे। ताका लागून प्राणी मोगी जे असतात त्यांच्या खातीर ही एक खुश खबर आनी पक्षी मित्रांक खातीर सुद्धा ही एक बरी गजाल जावन आसा। ताका लागून तांकां पळोवपाक, तांचेर अभ्यास करपा खातीर हे पक्षी मित्र जे आसात ते थंय पावतात। जम्मूच्या भद्रावा घाटीत झेल पडपाक सुरवात जाली आनी ताका लागून पर्यटकांनी व्हडा संख्येन हांगासर आतां येवपाक सुरवात केलेली आसा। पर्यटक कशा प्रकारे जम्मूत येवन आनंद लुट्टा आसतनाचे हे दृश्य सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा। भद्रवा घाटी जी आसा ती बरीच पर्यटना खातीर फामाद आसा। हांगासर जे झेल पडपाचे वाठार जे आसात ताचो आनंद घेवपाक लोक दर वर्सा हांगासर भेट दितात आनी ह्या वाठाराचो आनंद घेतात।